येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. निदान मतांचे आशेन तरी उदक दियात. फाटले कितलेशेच महिने सुक्यार पडिल्ल्या वेरेकारांचो सरकाराचेर फोग. बायलांनी केली सरकारी कारभाराची धुलाय. तरणाटकय मारलो मेकळेपणान उलोवपाचो उलो. आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोची आरजीपीच्या मनोज परबाचेर टिकेचो जोड. विचारता लोकांकडल्यान पैसे मागून पार्टी चलोवपी मनोज कसलो फुडारी. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक मेळटले दोतोर, सांगले विश्वजीत राणेन. आज उलोवंक नासलो जाल्यार विजय भाजपात वचपाचो आसा अशें म्हणपाचे लोक, म्हटले विजय सरदेसायान. गाजली मडगांवची सभा. हळदोण्या बेकायदेशीर एमआरएफ शेडीक वाडत चल्ला विरोध. पंचाचे प्रतिकात्मक बावले करून वडयले लासून. बायलांनी काढलो भार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वाज बी घरात शोभेक दवरूं येतात. रिते नळ कशे दवरतली. जबाबदारी म्हण कांय जायना जाल्यार निदान मतांच्या आशेन तरी उदक दियात. सरकार जांकां लाडली लक्ष्मी म्हूण पाचारता त्या गोंयच्या धुवांनी मतां मागपाक येतल्या फुडाऱ्यांक लसणी मिरसांगेचे चटणेवरी तीख प्रस्न विचारल्यात. आयकात मुदयेर थीक अशा उतरांनी उदकाचे हाल सांगपी वेरेच्या अंकिता नायकाक. म्हाका पाय मोडला येतलो आडूकूय जायना. सदांच आमकां खंय येता उदीक, आमकां उदकूच येना वयर जाल्यार. काल ती टँकर येयला म्हणून नाचली मातशी ताका 3 दिसांची न्हिदून हागारात. आणि माझो कोणा सारको ना, माझ्या कोण्यान जायना. हार्टाचें ऑपरेशन केला माझे. म्हाका तर उदीक हाडूंक जायना. माझे चेड्यान हाडचें पडटा उदीक. जायना म्हाजे कडेन आल्या तो चेडो करता पळय हे लायना थंयसून उदीक भरता मग तेजे त्रास. आणि तोय बीन कामाक वयता. सकाळच्या फुडें तो उदीक भरता. आयतार हाल्या पासून ते चेड्याक म्हाज्या कोणाक न्हिदोंक मेळना. काल आनी रडटालो म्हाजे पवटे दुखता गे मा. आवय बापूय तुमकां रिणां काडून शिकयतात मरे, इतके एज्युकेटेड करता. स्वताच्या जर स्टेड्यामूच उबे रावना कितें फायदो शिक्षणाचो तुमच्या तो. शिकला ते शिक्षणाक चुट्टी लावची पडटली तुमकां. आनी 8 दीस 10 दीस चलोवंक जाय उदक. व्हड बॅरल घे पळय, वो आतां इतलो पिवपाचें उदक सुद्दां 10-15 दिसाचें आमी पळय बॅकअप दवरता. तोपांनी बीन भरून पळय हितून भरून दवरता. तुमकां ते वोटाचे तरी चिता मरे तुमी. एक त्या आशेन तरी उदक धाडा. बाबा हांवें ह्या वाड्यार जावं ह्या गांवांत उदक धाडले, अमके अमके वोट म्हाका फिक्स. तुमी जर हे उदकूच धाडिना, नेक्स्ट टायम तो मनीस तुमकां कितें म्हणून ऑन वॉट बेसिसांचेर वोट मारतलो. उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. उदक ना जाल्यार मनीस जगपाक शकना. मनशाक जर रावपाक घर ना जाल्यार मनीस एडजस्ट करूं शकता. कपडे ना जाल्यार एडजस्ट करूं शकता, पण उदक ना जाल्यार मनीस कांयच करूं शकना. बिकॉज आयज घरातली प्रत्येक जेन्ना गोश्ट करता सकाळी उठल्या उपरांत तोंड घासपाक उदक जाय, वॉशरुमान वचपाक उदक जाय. आनी चेडवांक जर मासीक पाळी येयली जाल्यार उदकाची गरज आसाच. आयज नेरूल आणि वेऱ्या वाठारांत जर आयज आमी पळयशात जाल्यार हांगासरल्या लोकांक उदक येना. आयज ह्या वाठारांतले लोक उदकाक रडटात. तांकां टँकर पावता, पण जो दिसाक 2000 रुपया दिवन टँकर हाडपाचो खंयच्यान. सरपंचाक जर सांगले जाल्यार सरपंच टँकर धाडटा फ्री ऑफ कॉस्ट, पण जे टँकरातले उदक जर हाडटले जाल्यार मनशांची आयज परिस्थिती एकदम गंभीर आसा. ह्या घरातले लोक जे आसा कांय दुयेंसी आसात, कांय लोकांक प्रेशराचे आसा, डायबिटीचे आसा, तर कांय लोकांची धोपरां दुखतात जाल्यार कोणाक वागपाक जायना. अशा परिस्थितीत आयज ह्या वाठारांतले लोक कशे जगतले. उदक ना जाल्यार मनीस कांयच करूं शकना. आयज ह्या वाठारांतल्या लोकांची परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या की उदक नाशिल्ल्यान तांकां कितें करूं तें सुद्दां तांकां कळना. बेगीनच्या बेगीन आयज हांगासरल्या घरांनी लोकांच्या घरांनी उदक येवपाची गरज आसा. सरकाराची जी येवजण आसा हर घर नळ से जल, प्रत्येकाच्या घरान नळ आसा पण नळाक उदकूच येना. ही जी येवजण आसा ही खंय मेरेन पावल्या ही सरकारान आयज पळोवपाची गरज आसा. आमदारान खंय तरी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. आयज हांगासरले जे लोक हे रडटात तेंचेर खंय तरी एक्शन आयज घेवपाची गरज आसा. माझ्या ल्हानपणाच्यान हो प्रॉब्लेम हा. हांव आतां व्हडलें जालें, हांव वय जाली एका भुरग्याची. स्टील हो इशू सॉर्ट आवट जायना. सो आतां ल्हानपणासून जर तेच स्ट्रगल काडून येयला उदकाचे, अगेन आतां जाणटे जायसर मरासरूय ते म्हाज्यान तरी जायना काडून. सो हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक जे कोण
आवय बापायची धुवो आसा पळय न्हू, चेड्या म्हणीत ना धुवो कोण आहा न्हू, मातशे आपल्या आवय बापायचे चितात तुम्ही. ल्हान आसतनाच्यान त्रास काडल्यात, आता तेंचे वय त्रास काडपाचे न्हू. कितें प्रॉब्लेम फेस जाता मीन्स उदक आता उदकूच ना न्हू, उदक ना आनी कितें म्हणून करता, उदक ना तो मनीस कितें करतलो सांग. उदक ना, तू रांदले आयदनां घासूंक मेळना, मेन तुका चाव करतले सकाळचे उठून ताळ्यार चाव घेतले जाल्यार तुका उदक जाय. पालो साखर घालून बेश्टी चाव जायना, उदक कंपल्सरी लागता. शीत करतले आदना उदक लागता, हुमण करतले मिरसांग करतना उदक लागता, सगळें हेका उदक लागता. न्हांवच्या पोत्तान ते धुवच्या पोत्तान उदक लागता. सो ईच एंड एवरी गजालीक उदक लागता. तरी तुमकां जर कळना की वॉटर कितलें एसेन्शियल डेली लायफान न्हू, जाल्यार हांव काय म्हणूंक शकना. बिकॉज म्हाका हें दिसता की पयलींच्या लोकांक आय कॅन ब्लेम देम, कित्याक पयलीं शिकोवंक नासली परिस्थिती. आतां आवय बापूय तुमकां रिणां काडून शिकयतात मरे, इतकें एज्युकेटेड करता. स्वताच्या जर स्टँडांगून उबें रावना जाल्यार कितें फायदो शिक्षणाचो तुमच्या तो. शिकला ते शिक्षणाक चुट्टी लावची पडटली तुमकां. सो हांव इतलेंच म्हणटा की कितले दीस बांयचें उदक, झरीचें उदक जावं टँकराचें हें करपाचें. नळ दिला न्हू घरान, उदक धाडा मरे, ते नळ नाल्यार कितें शोबेक दवरा घरान, वाज मेजार शोबेक दवरा येता. नळ कशें दवरतले बाथरुमान शोबेक. एट प्रेझेंट घरान उदक हांव भरता, म्हाजी काकी भरता, म्हाजी भयण भरता जी कॉलेजीक वयता हांवें सांगलेलें, आनी प्लस म्हाजो आनी एक काका काकी भरता. तेंचो धंदो आहा, तांकां धंद्याकूय उदक जाय. तांकां पळय तांकां वयल्यान डबल लागता, आमकां तरी बेश्टें खावपाक दिवपाक लागता. तेंचें कितें जाता, तेंचें घराचें आहा प्लस तेंच्या धंद्याचेंय आसा. तो प्रश्न सर्वसामान्याचो, प्रत्येकाक उदक लागता. आणि उदकाची खरी गरज आसा पळय कळटा, इम्पॉर्टन्स ते बायला मनशांक कळटा. दादलो मनीस पॅन्ट शर्ट घालून भायर सरलो की विशय काबार. घरांचे उदक लागता, बाथरुमाक, टॉयलेटाक, कपडे धुवपाक, आयदनां, हो मेजर हें आसता पार्ट आसता तो बायल बॉडीन निभयता. कितें करचें. अंकिता नायकाचो आवाज मिडियार गाजलो, तिच्या वाठारांतले नळ सुरूय जाले. पूण उदक ही दरेकल्याची गरज, हक्क हें सांगतना ह्या फुडें हाल जावपाक लागले जाल्यार सुना चलयांनी कितें करचें तेवूय अंकितान सांगून दवरलां. ऐकात. जर तुमच्या एरियेन उदक येना न्हू, पयलीं पंचायतीक रिपोर्ट करा. पंचायत जर कितें एक्शन घेता देन वेल एंड गूड. पंचायत जर आयकना न्हू जाल्यार तुमी डायरेक्टली सोशल मिडियाचेर चला. बिकॉज सोशल मिडियाक सद्या चड पावर आहा रादर देन दीस ऑल मिनिस्टर्स एंड कोण आहा न्हू, तेंच्या परस हेका चड पावर आसा. आनी तेंची ती ड्युटी, पंचायतीन जे कोण आहा बसल्यात पळय न्हू, तेंची ड्युटी फुडें एमएलएक ती मेसेज कन्वे करपाची. आमी एमएलए कडेन वयची ना बाबा उदक येना म्हणून. बिकॉज एमएलए कितें दुबय लंडन रावना, एमएलए हांगाच रावता, तांकांय खबर आसा आपल्या घरान उदक येता काय ना ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आदलो पर्यटन मंत्री मिकी पाशेकोन आरजीपीच्या मनोज परबाचो झोड काढलो. बारीक लोकांच्यो अडचणी खबर नाशिल्ल्या आनी लोकां कडल्यान पयशे मागून पार्टी चलोवपी मनोज परबात कसली फुडारपणाची लक्षणां दिसतात. ताणें गोंयकारांक प्रस्न विचारला. आयकात मिकीक. आरजीबी तसले काय ना म्हणटा ते सगळें डिवायड करपाचें मरे. ते आरजी म्हणटा ते कोण, आरजी म्हणटा ते कोण. कॅन यू टेल मी, हांव तुमकां सगळे पत्रकारांक सांगता, कॅन ही दॅट मनोज परब कॅन बी लिडर, कॅन ही लिडर. ताका लिडर म्हणटा ते ताका हें आहा लिडर, आमच्या सारक्या मनशान ताका लिडर म्हणपाचो कित्याक लागून, कितें म्हणून तो सोशल वर्करू खंयचो सोशल वर्कर म्हणटा तरी तो कसो सोशल वर्क करूंक जाय. बेश्टो तोंडान उलयन सोशल वर्क जायना. सोशल वर्क करपाक, बारीक समाजाक तेंको दिवपाक, बारीक समाजाक कितें पळोवपाक तुज्याशी आसूंक जाय. तुज्या माय पाय कडेन जायतें आसूंक जाय. तुतूंतल्यान तुमकां करून दवरलेलें आहा जाल्यार बाबा दिवपाक जाता दुसऱ्याक. तेकाच कोण दिवपाचें आहा जाता. तोच काडटा मरे, सगळें कलेक्शन करता मरे. तोच कलेक्शन करता. आनी ते हांव नको ते आमचे थोडे कोश काडून कशे भाशेन रावता भायल्या देशान, कशें रावन ताका कशें कित्याक लागून पयशे धाडटा, कित्याक तो लोकांक पिशांत घालता म्हाका खबर ना. म्हाका तेजेर उलोवपाचें नाका आशिल्लें. पूण बेजिकली तुमी गोंयकारांक सोदूंक जाय, ही कॅनॉट बी अ लिडर. ताका म्हाका दिसना कोणूच लिडर म्हणून. म्हाका कित्याक पयलो तेजे एरोगेन्सी पयला तुमी, उलोवप पयलो तुमी, एक मानेर म्हणटा ती हांव उलोवपाक. तुमी सांगा म्हाका. तो आतां फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या पयलो, तो भीक मागता लोकां कडून पयशाक लागून, भीक मागता. आनी तुमी कशे लोकांक खंयच्या नदरेन पळयतलो लोकांक. आनी तूं तर भीक मागता, बारीक समाजाचो जो लोक शिंद्रेर लागलेलो आहा ताका तुमी कशे पळयतले. तेन्ना थोडे म्हाका दिसता 100 आशिल्ले तितूंतले ते 50% तरी सजमले कितें पळयतें, आरजी कितें पळयतें. आतां उरलेले 50% आहा ते थोडे फाटी सरोंक लागले. लोक फाटल्यान तुमी पयलें जाता पळय आमचे बाणावले
आमच्या गांवांत ताका धांवड्यान मार घाल्ल्या, धांवड्यान मार घाल्ला. आनी तशेंच आहा हे पीस पिरियड करपाचें. दे आर नॉट ते जिखपाचें ना तेंचे, तेणी वोट डिवायड करपाचें आहा आनी तांकां कितें फेतू आहा तांकां खबर आहा आनी गोंयचे भटजीकूय खबर आहा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बेकायदेशीर MRF शेडीचो विरोध आता वाडत चल्ला. हे शेडीक लागून हळदोण्या रामतळी वाठारांतल्या थळाव्यांनी तकली गरम करून घेतलीच. पंचायतीच्या वांगड्यांचो प्रतिकात्मक बावले करून लासयलो जाल्यार बायलांनी भारय काढलो. पळयात. हळदोण्या MRF शेडीचो विरोध आता बरोच तापत चल्ला. हे शेडीक आता थळाव्यांचो खर विरोध चालूच आसा. लोकांक विश्वासात घेवन कामां करूंक नाशिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात. ही बेकायदेशीर शेड पंचायती कडेन वा पंचाच्या घरा कडेन घालात. तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी मागला की तांकां कायद्यान लागना. आमी फाल्यां प्रोटेस्ट सोडटा. फुडें कितें आहा आमी कोर्टान झगडटा आनी ती मोडून उडयता. कशें तरी करता आमी. आमकां बरोवन दिया न्हू बाबा. हे पळय हो टेंडर तुवें पेपरार घातलाय, तो घालपाक तुका अथॉरिटी ना. तुवें डायरेक्ट करूं येता बायपास. हे बरोवन दिया. आमकां बरोवन दिया की तुमकां सनद आनी कन्वर्जन लागना म्हणून बरोवन दिया. आमकां बरोवन दिया की तुमकां TCPचें परमिशन लागना हिल कटिंग. आमकां बरोवन दिया की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लागना. आमकां बरोवन दिया. आमकां लागना. आमकां तुमी सांगता बरोवन दिता हे लागना. आमी फाल्यां प्रोटेस्ट बंद करता. मागीर गोंय मोडूंक येता मोडटा आमी. सायचो प्रोटेस्ट थांबलो. आमचो प्रोटेस्ट जे मेरेन ही शेड हांगासरली वचना कोच थांबचो ना. कितें करताय कायद्यान कर. कायद्यान लोकांक दाखय. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कर. आज तुमकां सांगला कलेक्टरान व सरपंचान पासून कितें आहा ते तुमी तुमचे प्रश्न मांडा. आता कोणाकडे तुमी वयतले प्रश्न मांडटाले? म्हाका सांगात. आज शेवटचो दीस दिल्लो. म्हाका एक सांगा, सरपंचाकडे प्रश्न मांडपाक सरपंचूच जर इलिगल करता जाल्यार तो कितें सोल्युशन दितलो? कोणाकडे सांगा. आता आमचो कोणूच ना. आता डायरेक्टर पंचायत म्हणटा आपूण काय करू शकना. नाल्यार आमकां मारून उडोवपाचें. लिगली कितें वयतले तुमी? आमी सध्या लिगलीच चालू केलेले आहा. फक्त आमचो लिगल प्रोसेस हे पंचायतीन व त्याच्या पंचायतीचे वयर कोण गॉडफादर आहा तो फोन मारून प्रेशरायज करून आमकां डॉक्युमेंट दिना. तुमकां जाय जाल्यार सगळ्यो RTIच्यो आमी दाखयता. 1.5 म्हयनो पयलीं आमी हे शेडीचे RTI मागले की हेचे डॉक्युमेंट दी. अजून दिना. कायद्यान 30 दिसा भितर RTIचे आमकां डॉक्युमेंट मेळोंक जाय. तुमकांय खबर आसतली. 1.5 म्हयनो जाल्यार आमकां डॉक्युमेंट दिना. म्हणजे खंय तरी यांचे इलिगलिटीज चालू आहा म्हणून हे डॉक्युमेंट दिवंक सोदिना. आणि लोकांक प्रेशरायज करूंक म्हणजे फक्त कितें हायकोर्टाक दाखोवंक आमी शेड घातली आणि जी कन्स्ट्रक्शन लायसनां पळय तांकां दिवंक जाय ती दिवन कोणाकडे पळय तेंच्यांनी कमिटमेंट घेतला की बाबा तुका जानेवारीन आपूण लायसन दिता ऑक्युपन्सी दिता पळय हे करपाक लागून हे करतात. फाल्यां सगळे तर हायकोर्टान ही मोडली सुद्दां न्हू तांकां फरक पडना. कित्याक तेंचे पयशे तेंच्या बोल्सान भरले. ज्या मनशाक खबर आहे की आपण इलिगल करता फाल्यां मोडटले तो कित्याक करता? कितें तरी वेस्टेड इंटरेस्ट आसतलो त्याचे आनी कितें तरी हे आसतले मोटीव आसतलो हेच्या फाटसून. फक्त कितें हांगा देवस्थानांक आनी गांवच्या लोकांक त्रासान घालपाक ही करपाचें आहा. हे तुम्ही मिडियान आमकां इतके दीस सपोर्ट केला. हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. म्हाकाय खबर आहा की मिडियाचेर न्हू ऑफिसर सगळ्यांचेर प्रेशरायज येयला. पण तो गॉडफादर पळय पंचायतीचो आहा पळय तो सगळ्यांक फोन करता की बाबा हेंचे खंयच सादपाचें ना. बट एक तुमकां सांगता देव आमच्या वांगडा. जे मेरेन देव आहा न्हू तेन्ना तुमच्या सारके सगळे आमच्या वांगडा आसतले. इतले बेगीन तुमकां जांक जाय न्हू ते जाल्यार आंगल्ले काढून तुम्ही पंचायती कडेन घाला आणि मागीर सगळे खंयसर सुवात मेळटा पळय तेन्ना खंयसर ते घाला तुम्ही. पूण आता आंगल्ले बंद करा मातशें कशेंय करून सायबा बंद करा. सगळे काढून व्हरपाचे आणि पंचायती कडेन घालपाचे तेंच्यांनी नाल्यार ते पंचायतच्या खळ्यान घालपाचे. ग्रावंड हा म्हाका एकूच पॉयंट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात दोतोर आनी कर्मचारी दितलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायक उतर दिले जाल्यार तेच माचे वयल्यान विजयान म्हटले आयचे सभेक हांव हॉस्पिटलांतल्या उणावाचेर उलयलो ना जाल्यार फाल्यां हांव BJPत वचपाचो आसा काय कितें अशें तुमी विचारतले. पळयात उतरांची जुगलबंदी. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत प्रधानमंत्री जन औषध केंद्राचे उक्तावण जाले.
त्यावेळार राणे उलयतालो। पुराय गोंयांत अशे तरेचे जेनेरिक वखद केंद्र सुरू करपाचो आदेश दितलो अशे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्राच्या उक्तावणाक राणे बरोबर फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, डॉक्टर गीता काकोडे, डॉक्टर राजेंद्र बोरकार, ज्योती सरदेसाय आनी हेर मानेस्त हजर आसले। पळयात तो सुवाळो। लोकांक जे जाय, डॉक्टरांक जे जाय, ह्यो सगळ्यो आसा। हांव डॉक्टरांक जर घेवन बसल्यार डॉक्टर ऑटोमॅटिकली सांगतले की ह्यो गोष्टी आमकां जाय, पूण हे आमी सरकार म्हणून ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलोच। आनी हांव मागता तुमचे कडेन बाब विजयान उल्लेख केल्लो आसा कांय गोष्टीचे, तेचेर लक्ष आमचें आसा, आमी करतलेच ते, आनी ते करून फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। त्याच बरोबर जन औषधी केंद्र डायरेक्टराक हांवें विनंती केला की सगळे कडेन कंप्लायन्स विदीन 3 months आमकां जाय, जे कडेन प्रत्येक ऑप्शन लोकां कडेन आसूंक जाय। ऑप्शन आमी दवरपाचें नासता, पूण एक लक्षण आमी घेवंक जाय। तुमी सगळे मिडियाचे भाव हांगा बसल्या की गोवा एकूच राज्य आहा देशांत की सगळे आमी फ्री दिता। डायलिसीस पासून तुजे सगळे किडनी ट्रान्सप्लांट केल्यार मेंटेनन्स मेडिसिन, कार्डियॅक स्टेंट्स सगळे तुमी सांगता, जे आमी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी फ्री लोकांक दिता, ते खंयच्याच राज्यांत ते उपलब्ध ना, खंयच्याच राज्यांत। म्हणून हांव गोवा मॉडेल परत परत म्हणटा, कित्याक गोंयांत जे जाता ते दुसरे कडेन जायना। गोंयचे सरकार इव्हेंटाचे सरकार जाला अशी टिका विरोधक करत आयल्यात। ताजो संदर्भ विजय सरदेसायन हे माचयेर घेत सरकाराक चिमटे काढले। भलायकी मंत्र्यानय विजयाच्या भाशणाचो रसस्वाद घेतलो। आयकात विजयाक। आयचो पेपर सांगता की सरकारान वर्सभर इव्हेंट्स करून आता वर्स जेन्ना सोंपून पावला, लास्ट आठवडो वर्साचो जाला, तेन्ना सरकाराक ऑस्टेरिटीची याद जाली। ऑस्टेरिटी म्हळ्यार कितें की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करचो न्ही आनी बरे भशेन पयशे सरकारान मोडचे, अशें असो एक आदेश सरकारान काडिल्लो आहा, हो पेपरार आयला। खूबदां अशें जाता की सरकाराचो हो आदेश लोकांचे हेल्थ, लोकांची भलायकी कडेन हो बिगडटा। म्हळ्यार लोकांचे भलायकीचे जे पयशे मोडूंक जाय तेन्ना सरकारा कडेन पयशे नासता, पूण इव्हेंट करपा खातीर सरकारा कडेन पयसो खूब आसता। हें आमी पळयता जाल्यार these are facts. I am an opposition MLA, so I have to say the other side of the story. Other side of the story is that generic medicines are now getting available. We are happy that these medicines will be giving affordable solutions to patients from South Goa. But we are also concerned, and I am also a petitioner. I am a petitioner against the Honorable Health Minister and the Chief Minister, that this district hospital is a white elephant which is having ICU which are not working. हे सगळे परिस्थिती सगळ्यांक खबर आहा, आनी ही हांवें जर आज मेन्शन केली ना जाल्यार तुमी म्हणटले की हांव फाल्यां BJP जॉयन जावपाचो पळय आहा काय म्हणून, आनी हांव आतां ताजे तोंडाक लॉक घाला काय म्हणून। हांव हांगा आयला, म्हजे मित्र विश्वजीत राणे हांगा आयला न्ही, आनी पळयता ताजे दोळे उगडे करून आनी वर्स सोंपतना ताका 1-2-3 पिनी मारून। कार्यावळी उपरांत पत्रकाराकडेन भलायकी मंत्र्याची गाठ पडली। FDAच्या संदर्भात बाचाबाची जाली, ताकाय भलायकी मंत्र्यान जाप दिली। आयकात। असेंब्ली एश्युअर केलें कांयच ना, लोक कॅन्सर जावन मरता म्हणटा तुमी। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आज साऊथ गोवाक SGPDA येवपाची आशिल्ली पळय, तो ओल्ड जागो जाय म्हणून ताचे खातीर रावल्याचे। ओल्ड जागो हांव दिता। तुमी असेंब्ली एश्युरन्स दिली, हांव तुका आतांच सांगता। People have a doubt that we are eating chemically weapon foods. So for that there is PCI labs are there at both Polai, Patradevi and Madgaon. तुम्ही मीडिया तुमची जबाबदारी आहे, त्याच्या तुवें कितें उल्लेख केल्या लोकांक भंय निर्माण बेश्टो जातलो, तशें ते करूं नाका। सर तुम्ही असेंब्ली 3 महिन्यामध्ये करता म्हणले, पण अजून 4 महिन्याले काय? हांव टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टरचे अंडर SGPD येता, त्या एरिया तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाक कितें जाय तेच एरिया आमी सेक्शन करून दिल्ली। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। काणकोण SYCन सेंट फ्रांसीस झेवियर SC पंगडा आड जैत मेळयले। 14-3 अशा गोल फरकांनी सेंट फ्रांसीस झेवियर SC हारावन GFA अंडर 13 डिव्हिजन 2 फुटबॉल सर्तींतल्या मॅचीत SYCन जैत जोडले। फातोड्डा एस्ट्रो टफ खेळामेळ्यार जाल्ले फुटबॉल मॅचीत काणकोण SYCन सेंट फ्रांसीस झेवियर SC पंगडा आड जैत मेळयले। 14-3 अशा गोल फरकान सेंट फ्रांसीस झेवियर SC हारावन GFA अंडर 13 डिव्हिजन 2 फुटबॉल सर्तींतले मॅचीत जैत जोडले। आदित्य बांदेन 10 गोल मारले जाल्यार दक्ष कुमारपंतान 2 गोल, रौनक पागी, स्पर्श पागीन दर एक गोल केलो।
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खनगांवकार आणि सानिका नागवेकर. अंदू नाताळ खूप उबदार जाला. नव्या वर्सा हवामानात व्हड बदल जातलो अशी चिन्हां दिसनात. फरक इतलोच की ईशान्येकडल्यान वारे व्हांवता. देखून ह्या सप्तकात गोंयांत खुपांची गर्दी वाडल्या. बिरेस्तारा सकाळी तापमान उण्या 20 डिग्री सेल्सियस आसतले अशी आस्त बाळगूं येता. सकाळी दाट धुके पडपाची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. दुसरे वटेन दनपारा हवामान दमट आसतले. तापमान चडांत चड 35 मेरेन पावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान प्रत्यक्ष अणभव खंय तरी 40च्या लागीं आसा. तरीकय ह्या सप्तकात राती थंड जातल्यो. कांय प्रमाणात धुक्यान दव पडटलो, जाका लागून सकाळी हवेत थंडसाण पातळटली. नव्या वर्साकडेन सुक्या हवामानाचो अदमास. ईशान्यांतल्या वाऱ्याक लागून बिरेस्तारा मळबात कुपां. बिरेस्तारचे तापमान 35 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारा धुके पडपाची शक्यताय. प्रवाशांक सादूरतायेचो सल्लो. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.